Nehemias Chapter 4 जेरुसलेमच्या कोठांचें बांदकाम बरेंच मुखार पावलां आनी दारो भरूंक सुरू केल्यात म्हूण सानबालात, तोबायस, अरब, आमोनितकार आनी आशदोदितकार हांच्या कानार पडलें तेन्ना ते साप चावले आनी वचून जेरुसलेमाचेर आक्रमण करूंक आनी म्हज्यो मांडण्यो फिसकोतावंक सगल्यांनी घुडमेल केलो. आमी जाल्यार आमच्या देवाक प्रार्थना केलें आनी शाराची राखण जावंक दीस आनी रात एक पहरेकार तयार केलो. पूण जुडेयांत अशी खबर पसरली हें काम फुडें वतल्याचें बोल पावना. निसणटनाची पुंज येदी व्हडली की आमच्यांनी दुरीग बांदूंक जावचें ना. आनी आमच्या विरोध्यांनी म्हणलें तांकां केन्नाच खबर पासून आसची ना. न्हय म्हूण एकलोय पळोवचो ना आनी तांचेशीं पावल्या म्हूण तांकां कांयच कळूंक दिसतना तांकां मारून तांच्या रोगताची कातोड कोत्तोल्याव आनी मागीर तांचो वावर बोंद उडयतोल्याव. पूण तांच्या शेजाऱ्या रावतल्या जुडेवांनी आमचेशीं येवन आमकां 10 फावटी तरी शिडकायले. आपूण रावतात त्या सर जाग्यां thaun ते आमचेर आड येताले. दुसऱ्या फाटल्यान अदीक सकयल उक्त्या जाग्यार लोकांक तांच्या कुटुंबा प्रमाणें बसयले आनी तांच्या हातांनी तलवारी, bhale आनी dhonnvam दिलीं. ते थाऱ्या भियेल्ले तें हांवें पळयलें आनी हांवें कुलवंत मनशांक, अधिकाऱ्यांक आनी हेर लोकांक अशें सांगलें. तांकां भिवू नाकात. Ovesvor व्हरतो आनी ताका भिवून चलूंक जाय म्हूण उगडास दवरात आनी तुमच्या भावां आनी पुतां आनी तुमच्या धुवां आनी पोतींनी पासत झुजात. आमकां आदीं फुडेंच शिडकावणी मेळ्ळली आनी देवान तांची मांडणी फिसकोतायली अशें एकदां आमच्या दुस्मनांनी आयकलें तेन्ना आमी फाटीं सरल्याव आनी आमी सगळे दुर्गाशीं परत वचून आपआपल्या वावराक लागल्याव. त्या दिसा thaun म्हजेच orde sevok वावराक लागले तर हेर orde bhale, ddhall, dhonnvam gheun आनी kovach dharonn करून जुडाचें घोराणें pagara-chem नव्यान बांदता म्हणसर तांची राखण करी. दर एकलो एका हातान काम कोत्तालो जाल्यार दुसऱ्या हातान bhalo घेवन आसलो. बांदपाचें काम चलतना दर एका बांदप्यान आपल्या kom-rak तलवार बांदलोली. म्हज्या मोऱ्यांत एका तुत्तुरी वाजोवप्याक उबो दवरलो, कित्याक हांवें कुलवंतांक, अधिकाऱ्यांक आनी हेर लोकांक सांगलोलें भरपूर काम आसा आनी तें zolla-molla पावलां. आमी कोठाचेर शिंपडून आसाव आनी एकामेका thaun पयस आसाव. तुत्तुरेचो आवाज तुमच्या कानार पडटाच आमचे भोंवतणी एकठांय जायात. आमचो देव आमच्या ओद्यान झुजतलो. अशें सकाळीं फांत्या पहरार ते 3 जाणां पासून आमी बांदपाचें काम चालूच दवरलें. तेच परी हांवें लोकांकूय अशें सांगून दवरलें, जण एकल्यान आपल्या चाकरा सयत जेरुसलेमांतूच रात सारची. रातचो पारो करुया आनी दिसाचें काम करुया. हांवें न्हय म्हूण म्हज्या भावांनी, न्हय म्हूण म्हज्या सेवकांनी, न्हय म्हूण म्हज्या राखणदारांनी आपले कपडे काडले नात. जण एकल्यान आपल्या उजव्या हातांत आपलो bhalo दवरलो. देवाचें उतर हें